बापा भेटोवच्याक जमल्या मंदिरान तुझ्या कुटमास फिरिताना सांगाता मेळ्या घेवच्याक वांटो जेवणान क्रिस्ताच्या मोगा बलिदान बापा भेटोवच्याक जमल्या मंदिरान तुझ्या कुटमास फिरिताना सांगाता मेळ्या घेवच्याक वांटो जेवणान क्रिस्ताच्या तर तुझे आयकोंक आशेता उर्बेन पाळच्या कुर्बानी मागता दैवीक सर्गी कानाक लालेता तुझे कुशीक खाल जाता तुझे आयकोंक आशेता उर्बेन पाळच्या कुर्बानी मागता सोम्या मी घेता सतानी ती वाटेन चमकता मोगा एकवटान सरजी येता तुका आमी साक जाता मुगळ भाव भणीनो तुमकां समेस्तांक देव बरो दीस मागता बगी संतोष परीत फेस्ती ह्या संदर्भार मागता ह्या संदर्भार एका मनाची काळज जिजावन वारड्याच्या आनी सैऱ्या ह्या जगात सांगता हे संभ्रम एकमेकांचें बलिदान भेटयतना आमी एकामेकां खातीर मागया देवान आमचेर केल्ल्या सर बरेपणा खातीर उपकार आठयतना फुडल्या वर्सा ताची कृपा मजत मोरयेमाय मुखांतर लाबों दी म्हूण ह्या संदर्भार मागया ह्या संदर्भार अर्ग आमी भेटयतात मेल्वी क्लारा सिक्वेरा नित्या दरवडो शानिल आणि जसिंता डेमेलो वेलंकानी वडो ग्लेन रॉड्रिगेस सासुम सवाडो एवलिन गोन्साल्विस आणि कुटा वेलंकानी वडो राजेश जेस्विटा मेंडोन्सा कोसेस वडो फबी आणि जेस्सी मेंडोन्सा मियार रॉलिन मस्करेनस मोंतिमाई वडो लविना डिसोजा लुर्स वडो मायरल लिशा डिसोजा लुर्स वडो सनी रोशन आणि शरीन रॉड्रिगेस मिलर माई वडो एडविन आणि हेलेन लोबो आणि कुटाम वेलंकानी वडो एवलिन गोन्साल्विस आणि कुटाम वेलंकानी वडो एवलिन डिसिल्वा नित्या दरवडो एडवर्ड सिल्विया डेसा सिट्टाडी लिल्ली डिसोजा आणि कुटाम कार्कड मॅक्सिम बिंदू डिसोजा वेलंकानी वडो आणि अर्गांते बसोत मिस बेटेता नेल्सन सांतुमायर सिट्टाडी हे सर्विरे त्या बसोत मागया मा समेस्तां बसोत मागया जे कोणा मागतान बसयला सुगडा आसकडून तांचे बसोत ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया
बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमच्या सुमिया जेजू क्रिस्ताची कृपा देवासो मोग आणि पवित्र आत्म्यासो एकवट तुमचे सवे आसू. तुमचे सवे आसो. संदेश कुटुंबांतले मागण्या जिवीत आमकां भरवशेची यात्रिकां करता. मोरी कुटुंबांतल्या मागण्या जिविताक आदर्श. मोगाचे न्हू, तुमकां समेस्तांक देव बरो दीस मागता. आज आमकां रोजार मायेक समर्पिल्ल्या आलंगार देव प्रजेक वर्त्या संतोसाचो संभ्रमाचो दीस. फाटल्या वर्सा देवान रोजार माये मरिफात आमकां केल्ल्या बरेपणाक अर्गां पाठोवचो, फुडल्या वर्साक बेसांवां मागोवन घेवचो वर्तो दीस. ह्या दिसा फेस्ताचो संदेश कुटुंबांतले मागण्या जिवीत आमकां भरवशेची यात्रिकां करता. मोरी कुटुंबांतल्या मागण्या जिविताक आदर्श. पापा फ्रांसिसान 2025 वर्स पवित्र सभेन जुबलेवाचें वर्स म्हूण पसारलां. हाचो संदेश जावन पवित्र सभेन सोम्याचो पाटलाव करतली आमी भरवशेची यात्रिकां म्हूण घेतलां. ह्या जुबलेवाच्या वर्साक तयार जावन 2026 वर्स मागण्याचें वर्स जावन पसारलां आसता कुटुंबान मागण्याचें जिवीत आमचो भरवसो चडयता आनी सर्गींच्या राजा कुशीन सोमकोंक प्रेरण दिता. ह्या संवसारी आमी पळयणारी कशें समकतना सर्गींचे राज म्हणल्यार पूर्ण शेताक यात्रिकां कशें समकता. मोरी कुटुंबांत एक आवय कशें जियोवन मागण्या जिविताक आदर्श जाली. मोरयेचें मागण्या जिवीत तिचो बरवसो चडयता. ह्या बरवशान ती एक यात्रीक कशें समकता, आपल्या दुखींत आनी कश्टान जैतेवन जाता. अशें तिचें जिवीत मागण्या वरवीं पवित्र जाता. आज तीच मोरी आमकां आमच्या कुटुंबांत बरवशेच्या जिविताक प्रेरण. कुटुंबान मागणे कुटुंबाच्या सांड्यांक सांगाता हाडटा, सोम्याची बेसांवां जोडून दिता आनी तांचे मदलो मोग चडयता, एकवट वाडयता आनी जिणी संतोसयता. कुटुंब सांगाता मागता तेन्ना देवाची बेसांवां सांगाता जोडून घेता. अशें तांच्या भरवशेच्या पयणान जैतेवन जातात. मोरये मायेची देख घेवन कुटुंबांतल्या मागण्या जिविता मुखांत आमची कुटुंबां भरवशेची करून आमचें संवसारी पयण सुफळ करूंक जाय असची कृपे देणी ह्या मिसाच्या बलिदाना मुखांत जोडून घेवया. मगाळ बांबयनीनो, ह्या संभ्रमेक मिसाच्या बलिदानात फवत रितीन वांटो घेवचे खातीर जसकत कायमची पातकां वळखून घेवया. देवा लागचें बक्षाने मागे. सांगात आमी म्हणया, हांव पातकी सरपद वेदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव सारून सांगता. मनान जिंदोन दोनांत सारून वायट धरून आनी बरें सोडोन हांवें जायतीं पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोवाड अपराध. ह्या पासून भगवान सदांच समकार मरी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेश्वरा देवा लागीं विनधिकारात मन प्रार्थून मागता. सरपद वेदार देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां बक्षून आमकां ससनाच्या जिविताक पावोवं.
संसारी सर्वेस बरा देवा सर्गीच्या राया सर्वद वेदा देव बाबा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका दिन वाजता तुझ्या दर बाबा बाजो आम्ही तुका वाकरता सोमिया जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्याच बोधा सोमिया देवा देवाचे शेळये तू संसाराचे पाप काढता आमची काकुळ तू बाबाच्या उजव्या बसलाय आमचे मागणे मानून घे की त्या पवित्रात्म्या सांगाती देवा बाबाचे महिमे जेजू ख्रिस्ता जेजू ख्रिस्ता एकलो तो पवित्र एकलो तो ईश्वर एकलो तो परमेश्वर आमेन 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 प्रार्थुया सर्व आमची त्या सभा गरजो मौनपणी उडास करे सर्वेस्परा तुझ्या दुतान आमकां कळयलें देखून जेजू तुजो पोत मनीस जाला म्हूण आमी जाणा जाली हांव ताच्या कश्ट आनी कुर्सा वरवीं पुनर्जीवनपणाच्या वैभवाक आमी पावच्याक आमच्या काळजांनी तुजी कृपा घाल म्हूण आमी मागता आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो कोरो देव तुजे सुव्यान पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवर चलयता सासनाच्या ससनाक जाकारिया प्रावदीच्या पुस्तकांतलें वाचप सियोनाच्या दुवे गायन कर आनी संतोष बरी जा कित्याक तुजे मदें वस्ती करूंक हांव येता उलयता तो सर्वेस्पर त्या दिसा जायतीं राष्ट्रां सर्वेस्पर अशीं येतलीं आनी हांव तुजे मदें वस्ती करतलो तेन्ना दळबरांच्या सर्वेस्परान म्हाका तुजेशी धाडला म्हूण तुका कळीत जातलें पवित्र देशान आपलें दायज कशें सर्वेस्पर जुदाक आपणाचें अधीन करतलो आनी जेरुसलेमाक नव्यान विंचून काडटलो अख्खे मनशाकूळ सर्वेस्परा मुखार ओगे रावो कित्याक तो आपल्या पवित्र निवासांतल्यान उठोन येता देवाचें उतर हें देवाचें व्हड उपकार सोम्याची वडवी गायता देवा मोजा तारुका ते उल्हास पावता आत्मो मोजो सोम्याची वडवी गायता आत्मो मोजो सोम्याची वडवी गायता आत्मो मोजो सोम्याची वडवी गायता देवा मोजा तारुका ते उल्हास पावता आत्मो मोजो सोम्या
रायाक मोजा वंदिता सौम्या सोमो गाव सदा नियाळता रायाक मोजा वंदिता महान ताची कीर्त संतोषान गायता महान ताची कीर्त संतोषान गायता नाव ताचे हांव गायता मोगता सो हांव नियाळता नाव ताचे हांव गायता मोगता सो हांव नियाळता आत्मो मोजो सोम्याची वडवी गायता देवा मोजा तारोका थंय उल्हास पावता आत्मो मोजो सोम्याची वडवी गायता आत्मो मोजो सोम्याची वडवी गायता सोम्याचे कीर्त हांव सदा गाजयता देवाक मोजा अर्घा दिता सोम्याचे कीर्त हांव सदा गाजयता देवाक मोजा अर्घा दिता वर्तो तासो मोग वर्ती ताची दया वर्तो तासो मोग वर्ती ताची दया सोम्याचे गीत गायता कीर्ताची हांव गाजयता सोम्याचे गीत गायता कीर्तासो हांव गाजयता आत्मो मोजो सोम्याची वडवी गायता देवा मोजा तारोका थंय उल्हास पावता आत्मो मोजो सोम्याची वडवी गायता आत्मो मोजो सोम्याची वडवी गायता उगडापण पुस्तकांतलें वाचप तेदवा हांवें एक नवो आकाश आनी नवी पृथ्वी देखली पयलेंचो आकाश आनी पृथ्वी नापायस जाल्ली आनी हांवें पवित्र शार नवें जेरुजालेम देखलें होरेताक मेळोंक वेचे ओकले बरी नेटोन आयतें जाल्लें तें सर्गा वयलें देवातावन देंवोन येतालें आनी सिंहासना कुशीतावन येतालो एक वडताळो हे परी म्हणालो आतां पुणी मनशां मदें देवाचें बिडार जालें तो तांचे मदें रावतलो ती ताची परजा जातली आनी तो तांचे मदें सदांच जियेता तो देव जातलो तांच्या दोळ्यांतलीं दुकां तो पुसून काडटलो मरण वा विळाप रडणे वा दूख आनीक आसची नात कित्याक आदलो संवसार सगळो नाश जावन गेला तेदवा सिंहासनार बसलेल्यान म्हळें पळय आतां सगळ्यो वस्तू हांव नव्यान रचतां देवाचें उतर देवाचे उपकार Hallelujah.
सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसो तुझे सोबे आसो मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका सौम्या. लोकांच्या जोम्या लागीं जेजू उलोवन आसतना ताची आवय आनी ताचे भाव थंयसर येवन पावली आनी ताचे लागीं उलोवंक म्हूण भायर रावलीं. तवळ कोण एकल्यान ताका वचून सांगलें, अळे तुजी आवय आनी तुजे भाव भायर रावल्यांत, तांकां तुजे लागीं उलय जाय खंय. पूण जेजून आपणाक ही खबर दिल्ल्याक जाप दिवन म्हळें, कोण म्हजी आवय आनी कोण म्हजो भाव. आनी आपल्या शिसांक हात दाखोवन तो म्हणालो, हांगा आसात म्हजी आवय आनी म्हजे भाव. जो कोण सर्गी आसा त्या म्हज्या बापाची कुशी करता, तोच म्हजो भाव, म्हजी भयण आनी म्हजी आवय. देवाचे उतर. वखणी तुका ख्रिस्ता. जेजू क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, आयच्या ह्या संभ्रमीक फेस्ता दिसा मरी कुटुंबांतल्या मागण्या जिविताक आदर्श हो विशय थोडो वेळ नियाळ करूंक आनी मागण्या जिविताक मरयेतावन प्रेरण जोडूंक आमी प्रयत्न करया. खऱ्या आनी नीज भावार्थ्यांक कुटुंबा मागण्याचें मोल कळीत आसा आनी तीं कुटुंबाच्या मागण्याक महत्व दितात, सदां कुटुंबांत मागणें करतात. भावार्थी जिवीत गंभीर रितीन घेनातलो कुटुंबांतल्या सर्व संगतीक गमन दिता, पूण कुटुंबा मागणें निर्लक्ष्य करता. देखून कुटुंबा मागणें क्रिस्ती कुटुंबाक अनिवार्य. कित्याक म्हणलें तें आज रोजार मायेचें फेस्त आचरण करता आसतना तिचें तावन तें प्रेरण जोडूंक आमी थोडो वेळ नियाळ करया. पापा फ्रांसीस अशें म्हणटा, कुटुंबाच्या आत्मीक वाडावळेक कुटुंबाचें मागणें गरज. कुटुंबांत सांगाता मागणें कश्ट आनी पंतावान फूड करूंक व्हड आदार. जे कुटुंब सांगाता मागता ते सांगाता रावता आनी सांगाता मुखार समकता म्हणून तो शिकयता. तशेंच पापा बेनेडिक्ट 16 म्हणटा, कुटुंबा मागणें भुरग्यांनी देवा लागीं उलोवंक शिकचें शाळ, प्रथम शाळ, इस्कॉल. कुटुंबांत सांगाता मागणें कुटुंबाचो एकवट थीर करूंक आनी संबंद बळवत करूंक व्हड कुमोक म्हणून तो विवरिता. पापा जुआंव पावल II म्हणटा मागण्या विशयांत उलोवन, कुटुंबांत एकवट आनी सांगातपण अनुभव करूंक आसची एक उत्तम वाट, बरी वाट कुटुंबांतलें मागणें. मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, पापा साहेबांच्या ह्या शिकवणेंत कुटुंबांत आमी कित्याक सांगाता मागा जाय म्हणलें आमकां सगळ्यांक स्पश्ट जाता. देखून कुटुंबांतलें मागणें देवाच्या कुटुंबाचें सांदेश जावं, हो संदेश आयचे वांजेलाचें वाचप परगडता. देखून आमी देवाच्या कुटुंबाचें सांदेश जावनूच उरोंक आमकां कुटुंबाचें मागणें गरज. पवित्र स्नानांत मी देवाच्या कुटुंबाचें सांदेश जाल्या आनी उपरांत तो संबंद, ती सळावळ आमी उरोवंक सदांच त्या देवा लागीं मागची गरज.
कुटुंबांनी देवा थंय बऱ्या सळावळेन वाडोवंक ताका अनुभव करूंक ताची इश्टागात जोडोवंक ताची कुशी जाणा जावंक ताचें योजन कुटुंबांत सांगाता कार्यगत करूंक ताची खरी आनी नीज भुरगीं जावंक दैवीक मार्गदर्शन आपणावंक देवान केल्ल्या बऱ्यापणाक अर्गां दिवंक गरजे आकांता वेळी आदार मागोवंक आमकां मागणें अनिवार्य. आनी मरयेचें जिवीत हांवें पळयलें जाल्यार ह्यो सर्व संगती हांवें उल्लेख केल्ल्यो तिच्या जिवितांत दर म्हणून आमकां दिसतात. दुसऱ्यान देवान आमच्या कुटुंबांत वस्ती करूंक आनी राजवडकी चलोवंक मागणें गरज. जर देव आमच्या कुटुंबांत राजवडकी चलयना ताची पदवी ना तर आनी कोणाची पदवी राजवडकी आमच्या कुटुंबा भितर येतली. आनी दुसरी राजवडकी आयली तर खंडीत जावन कुटुंबांत आमी कितें आशेतांव तें खंडीत बरें जिवीत शांती समाधानाचें मेळोवंक आसात. देखून देव वस्ती करता त्या कुटुंबांत शांती समाधान संतोष एकवट रास करता. जिणेचें वारें वादळ धैर्यान फूड करूंक साध्य जाता. देवाच्या कुशेक खालतीमान घालूंक भावार्थ घट करूंक एकवटीत कुटाम जावंक जर देवान आमच्या कुटुंबांत राजवडकी चलयली साध्य जातलें. कुटुंबा बांद घट जावंक आत्मीक वाडावळ जोडोवंक एकवट आनी सांगातपण कुटुंबा सांग्या मदलें सांगातपण थीर जावंक भुरग्यांनी भावार्थ शिकोवंक कश्ट पंत आव्हानां फूड करूंक संबंद बळवंत जावंक मागण्याची अभिरूस सोडोवंक साक्रामेंत स्विकार करच्याक तयार जावंक आमकां मागणें गरज आनी देवाक आमच्या जिविताचें केंद्र करून ताणें आमच्या कुटुंबांत राजवडकी चलोवंक सोडटना ह्यो सर्व संगती आमच्या कुटुंबा जिवितांत आमच्या जिवितांत दिसून येतल्यो परजळटल्यो. तिसऱ्यान आमी भरवशेची मनशां जावं मागणें आमकां गरज. जिणेंत अनिरीक्षीत सोलवणी मेळटना हर एक मनीस निराशी जाता. असल्या निराशेंतल्यान भायर येवंक मागणें सोडल्यार दुसरें खंयचें हातेर आसा सांगा. सगळ्यांनी हात सोडटना आमी आपणायलेलें सर्व ग्रेस्तकाय दुडू तेंय उपकाराक पडनातलेल्या वेळार निराशेन बुडताना आमकां आसरो आसचो मागण्याचो मात. देखून मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो आमी भरवशेची मनशां जाय तर निराशेतावन बरवसो आमचे थंय हे जाय तर आमी मागण्याचे मनीस जावन परजळा जाय आनी मागणें आमच्या जिविताचो वांटो करूंक जाय. तर मोगाच्या बाबानो आनी भयणीनो तर मागण्याक कुटुंबांत आमी कोणाचें प्रेरण जोडयेत कोणाक आदर्श जावन घेवयेत आनी खंडीत जावन आमची सगळ्यांची जाप आसतली. आमी खंडीत जावन सर्गी आमची माय मरी तिचे तावन खंडीत जावन हर एकल्यांनी आमी प्रेरण जोडी जाय. कित्याक ती आमकां आदर्श. कित्याक मरयेक आमच्या कुटुंबांत मागण्याचें आदर्श जावन आमी घेजय. मरयेन मागणें केल्ले द्वारी ती कितें जावंक पावली तें जाणा जावया. पयले सुवातेर ती देवाची माता. मरी देवाची माता जेजूची आवय आनी मरी देवाच्या कुशेक खालतीमान घालून देवा पुताची आवय जाली. जेन्ना मरी देवाच्या कुशेक आनी थंय घडलें मागण्यार आसतना जेन्ना देवानी बरी खबर बडव्या मुखांतर तिका दिली ती देवाच्या कुशेक खालतीमान घालता आनी खालतीमान घाली देखून ती देवाची आवय जाता. सोडवंदार जेजूक मनशा कुळाक आमकां सगळ्यांक दिता आनी मरी देवाची आवय जावंक पावता. जेजून मागण्यांत देवा थंय एक जावचें खंडीत जावन मरयेचें जिवीत साकारान म्हणयेत. मागण्याची गरज जेजू आवय मरयेतावन शिकलो म्हणल्यार हांगासर कितेंच दुबाव ना. जर जेजू ताच्या संदिग्ध जिणेच्या हर एका म्हत्वाच्या घडीत आनी
मागण्याक देवा लागीं वेता तर हांव चिंता हांव वयता तें दिर्वें तें देणें ताणें जोडलें म्हणल्यार कांयच दुबाव ना. जो कोण सर्गी आसा त्या म्हज्या बापाची कुशी करता तोच म्हजो भाव भयण आनी आवय. आयच्या वांजेलाची उतरां देखून मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, पवित्र स्नान कान गेला आयताराचे हांव मिसाक येता देखून आमी क्रिस्तांव जावन उराणा. आमी न्ही जावन देवाची भुरगीं क्रिस्तांव जावन उरोंक आमी देवाची कुशी जिवितांत जारी करचें गरजेचें. आनी ती देवाची कुशी जारी करूंक ती आमकां कळा जाय. देवाची कुशी कळा जाय तर देवा थंय मागण्यांत आमी एकवटी जाय. मरी जेजू मागण्यांत एकवडतना बापाची कुशी तांकां ह्या संवसारी कितें म्हणलें ताणें प्रगट केलें. आनी जो कोण मागण्यांत कुटुंबांत मागण्यांत देवा थंय एकवडता एक कुटाम जावन तांकां देवाची कुशी कितें म्हणलें मागण्यांत देव तांकां विविध वाटांनी कळीत करता. आनी तें कुटाम देवाची कुशी करून ह्या संवसारी जियेता आनी बरें जिवीत जियोवन हेरांक खंडी जावन देवाच्या राजाची खुणां जावंक पावता. खालवारीच्या कुर्सा पयना वेळी मागण्याचो सांगात मरयेन दिलो. कुर्सा मळी रावण मागण्यान जेजूक सांगाता ती रावली. मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, पूत आपणाचो निरापराधी पूत कश्टातना वळवळ्यांचे नालिसायेचें तें कुर्सा वाटेचें पयन चलतना आनी अकरेक घातक्यांक पातक्यांक फावो जाल्लें मरण कुर्सार उमकळोन मरतना मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, एक आवय हें पुरा कशें सोंसता. मागण्याची मनीस जाल्ल्यान मात्र तिका हें साध्य जालें म्हणल्याक आनी जेजूकय हें सगळें स्विकार करूंक ताणें मागण्यान बापा थंय दवरलो तो संबंद ताका हें सकड मनशा कुळाच्या मोगान ताच्या सुडवणे खातीर करूंक ताका साध्य जाल्लें म्हणल्याक दुबाव ना. अशें मनशांनी देवा मदल्या संपर्काची घांस जावंक पावली मरी. मनशांनी देवा मदल्या संपर्काची घांस ती जावंक पावली आनी आमचे मदलो देवा मदलो आनी आमचे मदलो संपर्क तीर आनी बळादी करूंक मरी आमकां श्रेश्ठ एक देख जाले. मुखार मरी भावार्थाचें आदर्श. देवा थंय वर्तो भावार्थ आनी वर्ती भक्त तिका. जिवीत देवा थंय केंद्रीकृत तिचें देखून मागण्याक तिणें पयलो जागो दिलो. देखून जर आमी भावार्थी म्हणटा तर मरये बरी आमी पयले सुवातेर तो भावार्थ मागण्यांत देवा थंय तीर आनी घट करूंक जाय. आधुनीक संवसारार आधुनीक ह्या आकर्शीत संवसारार मेटांनी आमकां ताळणेक तेंते सवाक वळख करच्या ह्या संवसारांत आमी भावार्थान मुखार वसा जाय. भावार्थी मौल्यां उखल धरी जाय तर मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, आमी मागण्यान देवा थंय एकवटची अनिवार्यता आसा. जेजूच्या मरणा उपरांत वयल्या माळयेर शिसांक मागण्यांत मरयेन सांगाता दवरलें. हाचो फळ पवित्र आत्म्याचें देणें. जेजू मेल्ल्या नंतर दिक्कापाल जाल्लें शीस आनी सक्कडी भिरांतेन भरल्लें निराशेन बडल्लें आनी मरी मात्र भरवशेची व्यक्ती जावन ह्या सक्कडांक सांगाता कान घेवन वयल्या माळयेर निरंतर मागणें करता. ह्या मागण्याचो फळ मोगाच्या भावार्थानो आनी भयणीनो पवित्र आत्म्याचें देणें आनी शिसा थंय जाल्लें रुपांतरपण आनी त्या नंतर शिसांचें जिवीत पळया. हें सगळें जाल्लें मरयेन तांकां सांगाता खाण घेवन मागणें केल्ल्यान म्हणलें आमकां हांगासर दुबावंक इडेंच ना. देखून मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, पवित्र आत्म्याचें देणें आमी लाभल्यार मात्र आमी धैर्यादीक क्रिस्तांव जाता. आनी हें पवित्र आत्म्याचें देणें एक फावटी पवित्रांत सक्रामेंतांत क्रिस्मांत मेळ्ळो पावना. त्या पवित्र आत्म्याक निरंतर ताची सकत आमचे थंय वावर करी जाय जाल्यार मागण्यांत त्या पवित्र आत्म्याचें देणें आमी निरंतर मागोवंक जाय. मरी कुटुंबा केंद्रीत आपलें जिवीत संपूर्ण जावन कुटुंबाक तिणें समर्पीत केलें आनी जेजू आनी जुजे लागीं बरो संबंद सांबाळ्ळो. तिचो पती जेजू आनी जेजू मागण्यांत देवाची कुशी जाणा जावन जारी करतात आनी सोडवणेच्या योजनांत जुजे
संपूर्ण सहकार मरयेक आनी जेजूक दिता आनी मरी हाका ह्या जुजेकी मागण्याचो व्यक्ती जावं जेजूकी मागण्याचो व्यक्ती जावन रुपी जावं मरीस कारण म्हणलें आमकां हांगासर समजाता. कुटुंबान तो असलो बांद माया मोगा असो एकवट असो एकामेकाक समजून घेवचो हो बांद मरयेन कसो हाडलो मागण्याचें जिवीत. आज आमच्या कुटुंबान सळावळ आनी संबंद बिगडोवन आसा. चिल्लर कारणाक लागून राग दुस्मानकाय वाडटा वांटे फांटे जाता. मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो खंयसर कुटुंबान मागण्याचो अभाव आसा खंडी जावन असल्यो संगती घडतल्योच त्यो नाकात. कुटाम एकवटीत पुरा जाय संबंध सळावळ बरी आसा जाय बरें कुटां बांदी जाय तर आमी सक्कड संगतीक दिमचो वेळ उणो करना मागण्याक दिमचो तो वेळ दिवंक शकल्या तर खंडी जावन आमचें कुटाम एकवटी जातलें बरें जातलें. मुखार मरये थंय दिसचो आमकां मागण्याक प्रेरीत करचो स्पिरीत खालतेपणा आसो. खालती देखून देवाच्या कुशेकतेचें काळीज आनी मन उक्तें दवरलें आनी मागण्याक खालतेपण कितलें गरजेचें म्हणलें ती आमकां शिकयता. कोण तो मनीस देवा लागीं मागण्याक वेता खालतो मनीस हंकारी गरवी आपणा वरवीच सगळें जाता म्हणून चिंचो ताका देवाची गरज पडना पळया. देखून कोण तो मनीस मागणें निर्लक्ष करता खालतेपणाचो अभाव कोणा लागीं आसा देवाची आपणाक गरज ना कोण म्हण चिंता तसलो मात्र कुटुंबान मागण्याक वेळ दिवंक फाटीं सरता. मरी खालतेपणान बरली सगळें देवा वरवींच जावचें ताच्या आदारा विने कितें साध्य ना म्हणून समजाल्ली मरी. मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो तें खालतेपण घेवन देवा मुखार ती आसा हर एक संदिग्ध जिणेच्या परिस्थितींत. देखून मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो तें खालतेपण मरयेतावन आमी शिका जाय तो वळ आमी मागण्याचे व्यक्ती जातले. केदोळ म्हणसर तें खालतेपण आमचें थंय येना. एकामेका लागीं आमी खालती ना देवा लागीं खालती जावन ताचे लागीं वचूंक आमकां कस जातलें. मरी मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो विश्वासी देखून ती आमकां मागण्याक आदर्श. कश्टा दुखांत समस्यांत आनी पंतावणा वेळी भावार्थांत तीर रावली. भावार्थीचो दंडोळ्ळो ना. आज चिल्लर कारणांक लागून कुटुंबान विश्वासघात जाता विश्वासपणान सलवतात. आज कितली कुटुंबां जिवीत पिड्ड्यार जाल्यात अविश्वासपणाक लागून विश्वासपणांत बाधक जालां देखून. पूण मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो विश्वासी जावंक मरी आज आमकां शिकयता आनी तें विश्वासपण आमचें थंय येजय जाल्यार आमच्या सक्तेन साध्य. देखून आमी मागण्याचे मनीस जाताना आमी विश्वासी मनशां जावन परजळटले. मरी बळादीक विनती करणार देवाक ती भोव लागीं देवा सांगता ती आसा. आवय सारक्या मोगान ती तिच्या भुरग्यां खातीर मागता आनी विनती करता आनी तिच्या भुरग्यांक आमकां कितें सक्कड गरजेचें तिका कळीत आसा. देखून ती आमकां मागोवन दिता. हें सत खाना नगरीच्या लग्ना वेळार आमकां उठोवन दिसता मरी कितली बळादीक विनती करणार म्हणून. देखून तिचे लागीं गेल्ल्यांक ती सक्कड कितें म्हणटा जेजू लागीं वसा. मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो जेजू लागीं असली विनती करूंक ती शकता आनी आमच्या खंयच्याय समस्यांक कश्टांक आनी परिहारांक मरी आमकां परिहार दिवंक वा तें सगळें फूड करूंक आमकां सकत आनी बोळती जाता. आत्मीक वाडावळेक मरी कुमोक केन्ना आमचें आत्मीक जिवीत बळादीक आसा संवसारी नाना तराच्या वायटा विरोध झुजोवंक आमकां साध्य जातलें आनी ती आत्मीक वाडावळ जोडूंक मरी आमकां कुमो करता. पातकांतले सुटोवंक भावार्थान ती रावोंक आनी पवित्रपणांत वाडोवंक तिची विनवणी आमकां गरज आसा. कित्याक ह्या सर्व संगतींनी आमी कश्टांत पातकाक आमचें जिवीत वाडटा भावार्थांत आमी जायते फावटी अतीर जाता आनी पवित्रपणांत वाडोवंक आमी कितलें कश्टांत. देखून मरयेचो आदार आमकां सक्कडांक गरजेचो. तर मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो मागण्याची गरज कितें मरी कित्याक आमकां मागण्याक प्रेरीत हें पवित्र पुस्तकच आमकां उगडटा. तर मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो आमी कितें करया आमी कितें संदेश घेवन आज घराया. मागण्याक निर्दिश्ट वेळ नमयारया आनी सुखान आसतना त्या वेळार कुटुंबा सांगी मागणें करया. आमची संवसारी राटावळ कितलीय आसूं पूण मागण्याक तो वेळ दवरया.
त्या वेळार हर एक कुटुंबाचो सांदो आमी सांगाता मेळया. मागण्याचें म्हत्व जाणा जाल्लो खंडी जावन मागण्याक वेळ नमी हारता आनी त्या वेळार सक्कड सोडणं मागण्यान देवा सांगाता कुटुंबा सांगाता एक जाता. दुसऱ्यान आल्तारी मुखार कुटाम सांगाता मेळोवन हर एक दीस मागण्यान आराम करया. आमी न्हिदिल्लें उठचें तें देवाचेंच अजाप. कितलीं जाणां उठाना. देखून मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, जर आमकां आनी एक दीस देवान दिला तें आमच्या शातेन जाल्लें न्हय पूण देवाचेंच बेसांव. देखून पयल्यो घडयो देवा सांगाता आमी करशीं. आज सकाळींचें मागणें कुटुंबान मायाक जावन आयलां. उठली हर एक लोक ताच्या कामाक गेलो. मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, दीस मागण्यान आराम करया. मोटवें वा लांब कितलेंय तें जावं थोड्यो घडयो मागण्यान करशीं आनी भुरग्यांक आमच्या शिकवया. सकाळीं उठलेंच आमी करी जाय जाल्ली पयली करणी देवा सांगाता थोडो वेळ थोडी मिनटां करसूची. देखून दीस आमचो मागण्यान आराम करया. कुटुंबा सांगाता आमच्या ल्हानपणार आमकां आवय बापायन तें शिकयलें. आज तें आवय बापाय तांच्या भुरग्यांक शिकोवंक चलवल्यात वा तांच्याच जिवितान ते मायाक जावन आसा ते आमी फाटीं हाडी जाय. आमी जर न्ही जावन भावार्थी व्यक्ती जावन वाडोवंक जाय. तिसऱ्यान मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, सांजेर सक्कड राटावळ पयस करून तेर्स सांगाता करया. तेर्सा संगी इल्लो वेळ देवान केल्ल्या बऱ्यापणाक अर्गां होगळाप दिवया. आमकां ल्हान समुदाय द्वारी आतां ल्हानशी मागणी करूंक आमकां कळीत आसा. भुरग्यांक एक ल्हानशें अर्गां मागणें देवान केल्ल्या बऱ्यापणाक दिवंक शिकया. एक थोडी मिनटां देवान केल्लें बरेंपण वाकानून ताका अर्गां दिवया. आनी सांगाताच आमी सुकी करता, सुकोवन पडता. पातकांच्या बॉक्सांनी केवळ कुमसारान मान न्ही कुटुंबांत ती आमी मागोवंक शिकया. आल्तारी मुखार आमी सक्कडी रावून आमच्यो सुकी वळखून देवा लागचें बॉक्सांनी मागया आनी कुटुंबाच्या गरजा खातीर मागया आनी विल्लो वेळ तो दवरया. विविध गरजो आमकां आसा. केवळ 5 कानाचो तेर्स करून आखेर करचें न्हय. हाका इल्लोसो वेळ दिवया. आमचेंच इल्लें मागणें करया. कोणेंगी केल्लें मागणें मात न्हय, आमचेंच मागणें. आमकां ती मागणी ही मागणी मस्त आमी वाचता पूण आमचेंच एक ल्हानशें मागणें देवाक भेटोवंक आमी आनीकी मस्तू जण सकनाव. ल्हान समुदाय द्वारी आमी शिकल्या तें आमच्या कुटुंबाच्या मागण्यान दिल्लें हाडून आमी आमचेच इतल्याक वैयक्तीक रितीन मागोवंक शिकया. मरयेन आपल्या जिवितान स्तुती गायन केल्लें बरी. तिसऱ्यान मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, तेर्सा उपरांत दिसपडतें देवाचें उतर वाचून नियाळया आनी तें समजोवंक आमी आसच्यो दिसपडत्यो नियाळाच्यो करतिल्यो हाडया वापरया. भुरग्यां मुखांत्र तें आमी करया. आनी ह्या द्वारी मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, देवाची दराळ कुरपे बेसावां आमच्या कुटुंबाक येतली. आमी मस्तू जाणां देवाचें उतर वाचता पूण नियाळाची एक करतील घरांनी हाड इल्लें देवाचें उतर मागण्या वेळार नियाळू देवाची खुशी समजोवंक त्या देवाच्या उतराचो अर्थ समजोवंक आमी प्रयत्न करूंक जाय. सादी आसा थंय मागण्या जाग्यार व्हडली एक क्रुसिफिक्स, हांवें म्हणचें क्रुसिफिक्स मरयेच्यो आनी सांदाच्यो इमाजी पिंतुरां आनी संकेत दवरून सजोवया. पळयतना आमची आल्तार म्हणलें भोगोंदी देवाचें हजरपण थंय बगात जाय. आज कालच्या घरांनी सक्कडाक जागो आसा, आल्तारीक जागो ना. खंयगी एक ल्हानसो ग्लास असो पीस दवरलो आनी कालेंगी एक थंयसर दवरलें. पळयतना ती आल्तार म्हणून कळना. मालगाड्यांची रिवात तांचो भावार्थ पळया. ल्हानशे घर जावेत, खोलवाचे घर जावेत पूण त्या घरांत केदी व्हडली सोबीत एक आल्तार आसली. कित्याक तांचें सगळें दिर्वें तेंच जावन आसलें. पूण मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, आमच्या घरांत क्रुसिफिक्स ना जाल्यार एक व्हडली क्रुसिफिक्सान दवरया. आमच्या सोडवणेचो संकेत तो क्रुसिफिक्स जेजून खुबसार उमकाळचें तो कुरीस आमच्या घरांनी आसूं दी. आज फॅशन घे म्हाका कळना, जिवान जेजूची तिमा जायल्या तोय आमकां जाय पूण आमच्या सोडवणेच्या हातीर क्रुसिफिक्स मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, ह्या कुर्सार मरोवन जेजून आमची सोडवण केल्या त्या कुर्साक आमच्या घरांत जागो दिवया. ना जाल्यार ती एकान दवरया आनी नीज एक देवाचें हजरपण भोगचे बरी आमी आमची आल्तार सजोवया. ताका इल्लो दुडू करशिया आनी करशिल्ल्यान आमकां उणें पडचें ना. खंयसर एक बरी आल्तार ना, त्या घरांनी बरी सोबीत एक आल्तार आसूं दी. देवाचें हजरपण देव ह्या घरांत केंद्र
तो आमच्या घरांत राजवडकी चलयता म्हणलें आयिल्ल्यांक ती आलतार पळोवन बोगा जय मोगाच्या बाबानो आनी भयणीनो. मोरयेचे बूक हाडन मागण्या वेळी सदां इल्लें वाचूंक प्रयत्न करया, कित्याक मरी आमकां मागण्याच्या जिविताक केंद्र. मर्याळ गितां शिकया, मागण्या वेळार सगळें खतार म्हणया, तातूंत कांय आमकां लुकसाण जमचें ना. TV आनी इतर कितें मनोरंजन तें पुरा मागीर दवरया. मागण्याक तो वेळ दिल्लो करशिया, मर्याळ गितां म्हणून मरयेक आमच्या घरांनी मान करया. कुटुंबा संगी सादी जाताना मर्याळ पुणशेताक भेट करया आनी मरयेची ससाय मजत आपणावया. मागण्याक जाता तितल्या मापान मायभास वापरया. आनी अशें मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, मरयेतावन तें प्रेरण जोडून आमी सगळें कुटाम मागण्याचें कुटाम जावन परजोळोवंक, देवाक आमच्या घरांत राजवडकी करूंक, ताका आमचें केंद्र करून उरलें सगळें आमचें जिवीत ताच्या हातांत समर्पण आमी आमचें जिवीत संतोशान शांती समाधान जियेवया. आनी जर केन्ना आमी असलें मागणें कुटुंबांत देवाक भेटयता, तवळ उरलें सक्कड आमच्या जिवितांत कितें उणें आसा तें देव आपल्या बेसावान मरी तिच्या विनवणेन आमकां प्राप्त करतली. असलें भाग मागण्याचें कुटाम जावचें भाग देव आमकां सक्कडां फावो करून दी म्हणून ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी सक्कड सांगाता मागया. रविया आमच्या भावार्थाची उसारणी एकाच देवा सत्मानता म्हणून करया. एकाच देवा सत्मानता सरतोळपदा बापतो सर्गाने पृथ्वीसो दिसत्याने ना दिसत्या सर्व वस्तूंचो रचना आनी एका समयाक जेजू क्रिस्ताक सत्मानता देवाचो एकलोच पुतो सर कला आदी बापातान जल्माला देवातान देव उजवाडातान उजवाड खऱ्या देवातान उपजाल्लो खरो देव तो देवातान जल्माला ताका रचूंक ना बाबाच्या सैबासो ताचे वरवीं सर्व वस्तू केल्यात मनशा पासत आनी आमचे सर्वणे पासत सर्गार्थान तो देवलो आनी पवित्रत्म्या वरवीं अहंकार मरयेचे उदळी ताणें कोड घेतली आनी तो मनीस जालो आनी आमचे पासत पंच पिलाता काळ ताका कुर्सार मारलो ताणें कसमरण सोंसलें आनी ताका निके पिलो आनी पवित्र पुस्तका प्रमाणे तिसऱ्या दिसा तो पुन्हा जिवान जालो सर्गार चडलो आनी बापाच्या उजव्याक बसला जिव्यांचे आनी मेल्ल्यांचे मनशेबी करूंक वैभवान तो परतून येतलो आनी ताचे राजवडकेक शेवट आसोन आनी पवित्रत्म्याक सत्मानता ईश्वर आनी जीवदाता अर्दो बापा आनी पुताता निबजाला बापा आनी पुता बराबर ताकाय समसरको नमस्कार आनी महिमा फावो प्रवाद्या वरवीं तो उलयलो एकेच पवित्र कातोलीक आनी दमदुता वरवीं स्थापल्ले सभेक सत्मानता पातकांच्या बक्षाण्या खातीर एक पवित्र स्नान आसा म्हण मानता आनी मेल्ल्यांच्या पुन्हा जिवंतपणा आनी सासणाच्या जिविताक विश्वासून रावता. आमेन. मरये मायेची देख घेवन आमची कुटुंबां मागण्याची कुटुंबां करूं गज स्वादार मागोवन म्हणजे मागणी आतां देवाक भेटोवया. पय सभेच्या मुखेल्यांनी भावार्थी लोकांचो बरवसो सोडोवंक आनी बरवसाची यात्रिका कशें फुडें सरोंक जाय आसचें प्रेरण आनी जोगतें मार्गदर्शन आपल्या बरवसाच्या आनी प्रेरणेच्या जिविता मुखार दिवंक जाय आसची कुरपेदणी फोव कर म्हूण मागता. आमच्या देशाच्या राजकारभाऱ्यांनी लोकांची दुर्गत समजून तांच्या समस्यांक आनी कश्टांक स्पंदन करून सर लोकांचो उदरगतो आनी बरेपणा खातीर निस्वार्थपणी वावरूंक जाय आसची कुरपेदणी फावो कर म्हूण मागता हांव. आयच्या ह्या संभ्रमीक मिसाचे प्रधान येजक जावन मीच भेटयलेल्या
बाब वॉल्टर डिसोजाचेर तशेंच 6 भेटवणी केल्ल्या समेस्त याजकांचेर तुजी दराळ आशिर्वादावूत तांच्या ताबेन दिल्ल्या भावार्थी लोकांचे पैण भरोशेचे करूंक जाय आसची कुरपे देणी फावो कर म्हूण मागता आमच्या फिरगस कुटुंबाचेर तुजी दराळ बेसवांगल प्रत्येक रितीन आमच्या भुरग्यांचेर युवजनांचेर काजारी जोड्यांचेर पिडेस्त आनी प्रायवंताचेर परगांवांत आसलेल्या सांद्यांचेर आमी करच्या वावराचेर शिकपाचेर वावंटीचेर तुजी दराळ बेसावां घालून आमचें जिवीत बरवशेचें कर म्हूण मागता आयच्या ह्या संभ्रमीक फेस्ता परबेक विविध रितीन कुमत केल्ल्या पिरगसगारांचेर उदारपणान दान दिवंक आदार दिल्ल्या समेस्त दानींचेर पिरगस गवळीक परिशदीचेर संघ संस्थाचेर सर्व कोवेंताच्या धर्म भयणींचेर याजकांचेर आनी तुज्या मानाक आनी महिमेक वावुरलेल्या हर एकल्यांचेर तुजे दराळ बेसावां घालून तांचें जिवीत सुख संतोशाचें कर म्हूण मागता ह्या फेस्ताच्या संभ्रमान वांटेली जाल्ल्या सोमेज सैर्या दैर्यांचेर इश्टा मित्रांचेर सोमेज भक्तिकांचेर तुजी दराळ आशिर्वादां घाल तांणी मागलेलें सर्व तांकां मेळाशें कर तशेंच आदल्या वर्सा आमचे संगी आसून तुजेशी आयलेल्या सोमेज भाव भयणींक ससणीक विशीं फावो कर म्हूण मागता हांव मौनपणी एक गरीबर आमच्या वैयक्तीक गरजां बसत मागे सर्गींच्या मोगाळ बापा ही आमची सर्व मागणी तूं स्विकार कर तुज्या बेसावान आमकां बर आमचे कुटां मागण्याचें जावं आमी बरवशान जियोंक मोरये मायेचें आदर्श आनी देख घेवंक आमकां सक्कडांक तुजें प्रेरण लाभय हें मागता हांव तुज्या आस्पदा जेजूचे नवी
मगाळ बांबईनीनो मे बटम जय बलिदान सरपद वेदरा देवा बापाक मन दातसलें जा म्हणून मागात हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाखाली महिमेक आमच्या आणि आपल्या भविष्याच्या दादा सर्वेस्वर मानून घेव. बापा अहंकार मरियेच्या हातांनी आमची देणी तुका आमी भेटोवंक दिता आणि तिच्या आदारान तुज्या एकल्या आस्पताच्या जिविताचे गोटो नियाळून आमचे जिवीत बदलून जेजूच्या जिविता सारखे तुका मानतात असलें जामन मागता त्या क्रिस्ता आमच्या समिया वरवीं सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं आमची काळजां उबारुया सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया सर्वेस्परा पवित्र बापा सरपद वेदरा आणि सासनाच्या देवा सर्व काळी आणि सर्व थंय आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नीतीचो आनी आमच्या फायद्याचो रोजार मायेक आमी आज नामान करतना
एका ताळ्यान आमी तुका वाकणताव तुका वंदिताव तुजी किर्ती परगडताव आपल्या अवकारपणाची वडवी सांबाळून पवित्र आत्म्याचे कोरपेन तुज्या एकल्याच पुताची ती आवय जाली आनी सासणीक प्रकाश तिने संवसाराक वांकयलो तो जेजू क्रिस्त आमचो सोमी ताजे उदेशी देवदूत आनी सर्गींचो सगळो दळबार तुजी तर महिमा वाकणतात तांचे सांगाती आमचे ताळे मेळून आनंदान आमी तुजी स्तुती गायतां. बापा खरंच तुम पवित आनी सगळी तुजी रचना तुका वाकणटा कित्याक तुजे तावन जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता आमच्या सोम्या वरवीं पवित्रत्म्याचे सक्तेन सर्व जीव आनी पवित्रपण उपजाता उदेन दितावन आसता ते पर्यान तुका एक निर्मळ बेटवणी करच्याक एकाशा पर्जा तूं जमयत आसाय देखून बापा कलतेपणी आमी हे मागणें करता तुका बेटोमच्याक आमी हाडल्यान ती देणी त्याच तुज्या पवित्रत्म्या वरवीं तुज्या पुता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रग जमच्याक तूं पवित्र कर ताचीच आज्ञा पाळोवन आमी हो संस्कार समरमता तो पराधीन जालो ते राती ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परीन जवान जातस ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रगताची काल्स नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत पातकांचे बॉक्साने मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें हें म्हज्या उडासाक करात. भावार्थाचो गोड परगटुया.
बापा आमचे सोडवणेपास तुझ्या आपतान सोसलेल्या कष्टा मरणास ताज्या आनंद बरीत पुनर्जीवानपणास आनी सरगार सडण्यास आमी भक्तीपणी उडास करता आनी तो परत येतलो म्हण ताची वाट पळयून आसा देखून आमी उपकारी काळजान हें जिवीत आनी पवित्रपण दिता तें बलिदान तुका समर्पिता जे बलयेन आपल्या मरणान आमकां तुजी इश्टाका जोडल्या तीच बली आतां तुजी पवित्र सभा तुका भेटयता तिचेर तुजी दयाळ दीस घाल आनी तुज्या पुताचे कुडीन आनी रक्तान पसताय तांकां ताच्या पवित्र आत्म्यान बर आनी जेजू सोवें एक कूड आनी एक आत्मो आमी जावंक निर्मी तुका भेटयलेलें सासणीक दान तो आमकां करूं आनी अशें देवाचे माये भोव भाग्यवंत अवंकार मरियेच्या भाग्यवंत जुजे तिचो पती भाग्यवंत धर्मदूतांच्या आनी वैभवी रक्त साक्षांच्या आनी समेस्त भक्तां सांगाता तुवें विंसून काडलेल्यांच्या दायजांत आमकां वांटो मेळ्ळो तांच्या विनवणेचो आधार आमकां निरंतरी मेळटलो म्हूण आमी विश्वास धरता बापा हे बलये वरवीं आमकां तुजी इश्टागात मेळ्ळी तिचे वरवीं सगळ्या संवसाराक शांती आनी तारण फावो कर म्हण आमी मागता तुज्या साकरा फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापाच्या आनी पिटर पावल आमच्या गोवळी बापाच्या सांगाता पवित्र सभेच्या समेस्त गोवळ्यां आनी मणेऱ्यां बराबर तुज्या पुतान तुका जोडून घेतलेले सगळे परजे सांगाती ह्या संवसारान वाट सुरे तुज्या पवित्र सभेक भावार्थान आनी प्रिती मोगान तिरकर तुझे हुजेर तुवें एकठांय केल्ल्या ह्या तुज्या कुटुंबाची मागणी दयेन आयकून घे कणवळ्या बापा संवसारान शिंपडलेल्या तुज्या भुरग्यांक दया करून तुजे थंय एकठांय आमच्या मेल्ल्या भाव भयणींक आनी तुजे इश्टगती ह्या संवसारान तरल्या समेस्तांक मै पसान तुज्या राज्यान घे थंय आमी तुजी महिमा बघून ससनाक दादोशी जातल्या म्हूण आमकां भरोसा आसा क्रिस्त आमच्या समया वरवीं ताचे वदेशी सगळ्यो बऱ्यो वस्तू तूं संवसाराक वांटून दिताय त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना आमेन 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 आमच्या सोडवंदराची आज्ञा मनान दवरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन धीर घेवन गावुया आमच्या बापा सर्गीच्या तुझे नाम पवित्र तुझे राज आमकां तुझे खोशी सरकार दादा तशी संसारांचा आमचो दीस व्हरतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या तशे आमची पातकां मुगो आनी आमकां हाडलें पडो नाका पूण वायटांतले आमकां निवार सर्वेस्परा सर्वायटांतली आमकां निवार
दया करून या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सुडबंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे भरवशान अतिरिक्तेल्यांक आमकां तुजे उदार काकोळ दिन सरपात कांदली सुटय आनी सर्व आकांदांतली आटय. राजवाडगे पदवी आनी महिमा तुझी सस्नाच्या सस्ना. समियान जेजू क्रिस्तांतून तुज्या दमदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता आनी म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दीस घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेताय आनी रास करताय सासनाच्या ससनाक. समियाची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सभे आसो. एकामेकाक शांती दियात. ही देवाची शळे संसाराचे पाप करता ती. ह्या शळयेच्या जेवणाका पयलली आमी सुभागी. समिया तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावो ना पूण तुज्या उतरानच म्हाका भलायकी मेळटे. देखन बुरश्यां मुगच्या भावा भयणीनो भक्तिगणो आतां पवित्र क्रिस्त प्रसाद सेवचो वेळ. पवित्र क्रिस्त प्रसाद सोम्याचें मास म्हणल्यार आमी समजून घेवचें भक्तीन तें सेवचें. ह्या पंतडार पवित्र कुमगार फकत तुमी जिबेर मात्र सेवचो आतार न्ही जिबेर मात्र एवढं आस्त दवरचें. तशेंच बारा कडेन आमी कुमगार वणटा 2 पटी गोंद 2 जण मदें गादी गरजेंत 2 जण मुखार एका कुशीन उजव्या सायडीक आनी एका कुशीन दाव्या सायडीक. उजव्या कुशीच्यान दाव्या कुशीच्यानी दया करना मदें कुमगाराक येवंक नजो सायडीक सेसय 2 जण मटवांत आनी उपरांत एक सायड हांगा बगलेक कुमगार वणटात. शिस्तेन भक्तीन मान दिवन कुमगार सेवंक तुमचे लागीं विनंती करता फकत जिबेर मात्र. तशेंच ಪ್ರಿಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ, ಈಗ ಪರಮ ಪ್ರಸಾದ ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ಸಮಯ. ಇದು ಕಥೋಲಿಕ ಕ್ರೈಸ್ತರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾದುದು. ಇತರರು ಇದನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬಾರದಾಗಿ ಕುಡಿತಲ್ಲೇ ಇದ್ದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸುತ್ತೇನೆ. ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ಸದಾ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇವೆ. ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಇವತ್ತು ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇವೆ. ಕುಳಿತಲ್ಲೇ ನೀವು ಸಹ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವುದು.
मोजा पाटय मुझे तुझी दया ये तू जिणयेंत मोजा सुम्या जेजू मोजा राया ये तू काळजान मोजा पाटय मोजे तुझी दया ये तू जिणयेंत मोजा जीवित असो सासनिक जीव लागोसो नवो करार रूपीत करसो सासनिक जीवित आमकां दिवसो उंडो तूं जीवित असो सासनिक जीव लागोसो नवो करार रूपीत करसो सासनिक जीवित आमकां दिवसो सुम्या जेजू मोजा राया ये तू काळजान मोजा पाटय मोजे तुझी दया ये तू जिणयेंत मोजा सेवेसो आदेश तुजो मंदामेंत मोगासो पाळच्या कातार दिकूर पेसो काळजान पेटय मोगावसो सेवेसो आदेश तुजो मंदामेंत मोगासो पाळच्या कातार दिकूर पेसो काळजान पेटय मोगावसो सुम्या जेजू मोजा राया ये तू काळजान मोजा पाटय मोजे तुझी दया ये तू जिणयेंत मोजा एकडी बोरदोळे दंप्यांक काळजांत असल्या सोम्या जेजूक आमी अर्गां दिवया आमच्या मोगान बरो आमच्या काळजान तो आयला आमच्या सव्यां तो आसा फाटल्या वर्सांनी आमकां तो संगात दिवन आयला आमकां आमच्या मुखल्यार रावन वाट दाखयल्या आमच्या फाटल्यार रावन आमचें संरक्षण केलां आमच्या बगले रावन आमकां संगात दिला आमच्या भितर रावन भलायकेसून तो संवादान फोव केला आमच्या वयर निरंतर आशिर्वाद दिला फुडल्या वर्सांय तो आशिर्वाद दिवन दिवन मागया ताणें केल्ल्या सर बरेपणाक ह्या गिता मुखांतर ताका आमी अर्गां दिवया भक्तीन मौनपणी गुप्तपणी ह्या गिता संगता आमी अर्गां दिवया काळजांत गावून सोमिया तुका दिन
काळजान मोगान तूं आजयलेल्याक उल्हासाच्या उद्गारांनी उपकार आठयता. काळजान रावन सोमिया तुका दिन वाजता, अर्गां दिता वंदन अर्पिता. दुर्बळ्या काळजान मोगान तूं आजयलेल्या उल्हासाच्या उद्गारांनी उपकार आठयता. नाफावू काळजान म्हज्या सोम्या तूं आजयलाय, येण्याक तुज्या काळजान म्हज्या नवो जीव भरलोय. नावावो काळजान म्हज्या सोम्या तूं आजयलाय, येण्याक तुज्या काळजान म्हज्या नवो जीव भरलोय. पुत्रा मेळ्ळान बावडूंक उपकार तुज्या मोगासो, मितमेरनांतल्या मैपास आसो. काळजान रावन सोमिया तुका दिन वाजता, अर्गां दिता वंदन अर्पिता. दुर्बळ्या काळजान मोगान तूं आजयलेल्या उल्हासाच्या उद्गारांनी उपकार आठयता. काकुतीचो इश जावन सोम्या काळजान येताय, वरत्या दयेन काळीज मोचे तूं पवित करताय. काकुळटेचो इश्ट जावन सोम्या काळजान येताय, वरत्या दयेन काळीज मोचे तूं पवित करताय. मोगान वेंगताय गुरपेन भरताय, विश्वास घट करताय, बळवंत हातांत उंचू बारताय. काळजान रावन सोमिया तुका दिन वाजता, अर्गां दिता वंदन अर्पिता. दुर्बळ्या काळजान मोगान तूं आजयलेल्या उल्हासाच्या उद्गारांनी उपकार आठयता. प्रार्थुया. देवा आमच्या प्रितीच्या बापा, ह्या पवित्र संस्कारान तुझ्या पुताचे मरण आनी पुनर्जीवनपण संतोष बरीत काळजान आमी परगडता. हे आमचे सुरवणेचे गुण हांगा भक्तीन याळून ह्या संवसारांत जेजूक ताच्या संतोषांनी आनी कश्टांनी आमी एकवटू आनी मेल्या उपरांत ताच्या वैभवान मांडो घेवंक पावो. क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. मी बसया. मुगळ भाव भयणीनो, तुमकां समेस्ता मोगाच्या फिरगसकारांक, भुरग्यांक, युवा सणांक, वडिलांक, सेरे देऱ्यांक, इश्ट मित्रांक, गांवांत तशें परगांवांत असलेल्या समेस्ता प्रत्येक रितीन माध्यमा मुखांतर वो संभ्रम चलयतात, हिमेशाचें बलिदान भेटयतात. तुमकां समेस्तांक जमलेल्या सर्व याजकांच्या तर्फेन फिरगस फेस्ताचे रास रास उल्हास पटयता. फेस्ताचे परबी पटोवन म्हणटा, विश यू व्हेरी हॅपी फीस्ट टू यू ऑल. इल्लें व्हडल्यान सांगा. हां, देव बरें करूं. रोजार माई आपल्या पुता मारिफात तुमकां आपल्या बेसांवांनी भरून दी. तुमचें जिवीत सुखाचें, संतोशाचें, भलायकी बरी जावं दी म्हूण ह्या संदर्भार मागता. आयचो हो संभ्रम भोव अपुरबायन करूंक आम्हा सर्वांक सर्गींच्या बेसांवांनी भरलेल्या त्रिएक देवाक जावं अर्गां आनी ओगळापू आतां आनी ससनाच्या ससनाक. आयच्या ह्या संभ्रमांत संभ्रमी मिसाचे प्रधान याजक जावन मिसाचें बलिदान भेटो आमचे खातीर विशेश करून मागून
कुटुंबांत मागण्याची गरज कितें मरी मागण्याक आदर्श म्हणल्या विशीं भरपूर बयान आमकां नियाळ दिवन उर्बेवंत केल्ल्या सुमयेचीं बेसवां मागून दिल्ल्या प्रस्तुत बेंदूर फिरगजीचे विगार आमचे आदले विगार भोव मोगाळ मनादी बाब ऑल्टर डिसोजा तांचो तुमच्या समेस्त तर्फेन काळजांत हांव देव बरें करूं म्हणटा तांकां तुमच्या समेस्तांच्या तर्फेन तांचो उपकार बावडटा ह्या फिरगजेंत तांणी जायतो वावर केल्लो आसा एक घडी म्हणजे जावना रावा ह्या फिरगजेन जायतो वावर केल्लो आसा जायती सेवा दिल्ली आसा फिरगजेच्या बरेपणा खातीर निरंतर वावुरलेले आसात तुमकां समेस्तां कळीत आसा त्या देखून तांकां जोर ताळयो भेटून अभिनंदन पटोवया आयच्या ह्या संभ्रमाच्या मिसाची सहबटवणी केल्ले जायते याजक हांगासर आसात लगभग 25 याजक आसात हांगासर प्रतिरितीन आमचे मोगाळ विगार वार बाप भोवमनादीक अनिल सोजो आमच्या मोगाच्या पाद्र्याप सगळे आमच्या गरजें पावतात सगळ्या वारड्याच्या पाद्र्यापांक एकवट येतात व्हडलो वारडो आमचो देशीयेंत 14 फिरगज्यो आसात सगळ्या फिरगजेर सांगात घालून बरो वावर ते दितात आज आमचे समय आसात बाप तुमकां काळजांत हांव देव बरें करूं म्हणटा तशेंच हांगासर आसलेल्या सर्व वारड्या याजकांचो सैऱ्या याजकांचो उपकार बावडटा तुमी जाणांत अप्रूप मेळचें याजकांनी खाली फकत नांव आनी फिरगज मात हांव सांगूंक कशी व्हरता हांगासर आसा बाब गैगरी हॉस्पिटल फिरगजीचे विगार तांचे सांगाता हांव थोड्या तेंपान थोड्या म्हयन्याक सहाय्यक विगार जावन मुडीपंत आशिल्लो बाप अनिल आसात हांगासर पक्षिगिरी फिरगजीचे विगार भरपूर बयान थंयसर सेवा दितात बाप हांगासर आसात पाऊल डिसोजा आनी गड्डे फिरगजीचे विगार तशेंच आमच्यास मातये सोपूत मंडिना मगा आसा फादर फ्रांसीस रॉड्रिगेस तशेंच आमचे फिरगजेचे बाप ग्रेगरी सेरावो आसात किरें एस वेडिगराचे याजक आसात अडलतेदार बाप अल्विन पिंटो तशेंच आमच्या नेल्लीकार फिरगजी विगार आसा हांगासर बाप मेल्विन सोजू आमचेच दियोकोन आसात येवच्या एप्रिलांत तांची वोट आसा परसू दियोकोन जाल्ले तांकां तुमा समेस्तांच्या तर्फेन हांव अभिनंदन पळयतां तांकां ताळयो भेटा आनी तांच्या याजकी दिक्षेक सर बरें मागता हांव बाप अरुण लोबास हांगासर म्हजो सांगाती याजक प्रस्तुत पदवा कॉलेजीचे प्रिंसिपल ते आमच्या मोगान बरो हांगासर आयल्यात बाप जोसेफ कडोजा बेळवाई फिरगजेचे विगार बाप रोनी सोज ते गंटलगट्टेचे फिरगज विगार थंयसर आसात बाप नोएल आमच्या सावेरापिरा फिरगजीचे विगार बाप हांगासर आसात एलियास सोजो पलाडका फिरगजीचे विगार इदोळ सांगले बाप अनिल मुडबिद्री कॉर्पुस क्रिस्ती फिरगजी विगार हांगासर आसात बाप रोहन ताकोडे फिरगजीचे विगार बाप दीपक नरोना आमच्याच फिरगजेचे वर्त्या मोपान आमकां सेवा दिवन आसात बाप विन्सेंट आदले विगार ह्या फिरगजीचे आतां प्रस्तुत संपिके फिरगजीचे विगार बाप डेनियल सोजो सिद्धगट्टे फिरगजीचे विगार बाप अब्राम सोजो आसात एसवीडी डिवायन कॉल सेंटर मुल्की तेंचे निर्देशक ते जावन आसात आनी आमचेच नित्यादर निवास रिदम तेरेस याजक आमच्याच फिरगजेचे बाप गब्रियल आसात थंयसर फाटल्यान तशेंच वामदो फिरगजीचे विगार आसात बाप किरण तशेंच सित्तडी फिरगजीचे विगार आसात बाप हेराल्ड तशेंच आमचेच बाप रॉबर्ट क्रास्ता हे सर्वांचो मनपूर्वक उपकार बावडटा तुमकां सर्वांक हांव अभिनंदन पळयतां देव बरें करूं म्हणटा रोजार माय मुखांतर सोमयेची बेसांव मागता सर्व याजकांक ताळयो आमच्या संतोशान वांठेली सावन आमचे खातीर मागलेले समेस्त धर्म भयणीचो आमच्या फिरगेचे 5 कवयतां आसात ह्या सर्व धर्म भयणीचो तशेंच नोविसांचो तशेंच कॅन्डिडेट्सांचो आनी तांचे मुखेलपण घेतिल्ल्या सर्व सुपिरियर्सो जनरली आमचे मदें आसा सुनीता सर्वांचो मनपूर्वकी उपकार बावडटा एकाच सुत्रान तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं आयचो संभ्रम भोव दबाजी करूंक कारण जाल्ल्या समेस्तांचो उपकार बावडूंक खुशी व्हरता सगळ्यांक लास्ट एकच पटी ताळयो भेटया देवस्तुती चलोवन आज यायची देवस्तुती चलोवन व्हेल्ल्या आमच्या फिरगजकारांक तशेंच देवस्तुती आयोगाक अभिनंदन देव बरें करूं समुद्र गायन केल्ल्या गायन मंडळीच्या सर्व संध्यांचो उपकार बावडटा प्रतिरितीन मेस्त्री हेराल्ड तावरो तशेंच वजंद्रगडली अरिया तुकाय देव बरें करूं आल्तार सजयलेल्या मोरयेची इमास शंगरावन स्टॉलांत उरत्या मापाची सेवा दिवच्या तशेंच वर्सभर इगर्जेंत फिरगजेंत साक्रिस्तेंत व्हड्या जमतेंत वर्त्या मापाचो आदार दिवच्या आमच्या फिरगजेंतल्या सर्व धर्म भयणींक
देव बरें करूं. वर्सभर वेदेची सेवा करच्या समेस्त आलतार भुरग्यां असो तांकां तरबेत करच्या सिस्टर एनसीट असो उपकार भोवडटा. तशेंच मरियल सोडेलेच्या सर्व भुरग्यांक देव बरें करूं. फिरगस गोळी परिशद उपाध्यक्ष एडवर्ड सेरावो आणि कार्यदर्शी लॉरेन्स अनिल डिकुना, सर्व वाड्यांचे गुरकारन सर्व संध्यांसो 21 आयोग संचालक कार्यदर्शी आणि संध्यांसो तशेंच 21 आयोगाचो संयोजक राजेश कडलकेरे असो वर्सभर म्हज्या वावरांत म्हाका वर्त्या मापाचो पाठिंबो सहकार दितात. तुमकां सर्वांक एका सुत्रान देव बरें करूं. फिरगस विविध चटवटिकेनी बरोवंक जिवाळ आसूंक वर्त्या मापान वावुरतात सर्व संघ संस्थे जावं पुरो कॅथोलीक सभा, तिसरी वर्द, SUP, ICOM, YCS, श्री संघटन, आलतार भुरगे, मरियल सोडेलिटी आणि सर्वांचो अध्यक्ष कार्यदर्शी उदेदारांचो आणि संध्यांचो काळजांतान उपकार भोवडटा. तांकां देव बरें करूं म्हणटा. वर्सभर भुरग्यांक क्रिस्ती शिक्षण दितेल्या सर्व शिक्षकांचो संयोजक लाविना रॉड्रिगेस आनी ताका आदार दितेल्या समेस्तांक देव बरें करूं. वर्सभर आमकां निरंतर आदार दिवचे आमचे रिदम त्रेस्ती याजक नित्यादार निवास सुपिरियर बाप गॅब्रियल आणि सर्व संगत याजकांचो आमच्या स्विर्गजेचे बाप दीपक नोरोना, बाप ग्रेगरी सेरावो तुमकां देव बरें करूं. नव्याच्या दिसांनी रांदपाक आमकां कुंभकरच्या सर वाड्या घरांचो तशेंच रुचीक रांदपरांच्या ऑल्विन रॉड्रिगेस, फातिमा वाड्याचो गुरकार तांकां कुंभकरच्या भारती आणि सुमित्रा तांकांय देव बरें करूं. म्हजे संगी आसून म्हाका म्हज्या मिसांवांत वर्तो आदार आनी सांगातपण दिता मनादी बाप रॉबर्ट क्रास्ता. फाटल्या 3 वर्सांतावन पक्षीरेन 2 हांगासर ह्या वर्सांतावन वर्त्या मापाची म्हाका सांगात कुंभक आदार दितात, तांचें मार्गदर्शन दितात आनी ह्या मुखांतर व्हडलो सांगातपण दिवन म्हाका आदार दितात. फादर तुमचो काळजांतान उपकार भोवडटा. देवाची भरपूर आशिर्वादां आनी बरी भलायकी तुमकां सदांच हांव मागतां. हांव भलायकेवंत आनी उर्बेवंत आसूंक प्रमुख कारण निरंतर म्हजे संगी आसून म्हजे भलायकेची आनी सगळी म्हजी जतन घेता जॉयसन डिसोजा. फाटल्या 12 वर्सांतावन म्हजे संगी तो आसा. वर्त्या मापाची सेवा आनी कुमोक म्हाका तो दिता. ह्या संदर्भात इस्कलांतय गरजेंती वर्त्या मापाची सेवा तो दिता. तसो मनपूर्वक उपकार भोवडटा. तशेंच रुचीक रांदप रांदून सर्व तरांची सर्व संगतींनी सर्वांक सुदारसिता आनी आमची लुसीबाई लुसी सांगतीस तिसोय मनपूर्वक उपकार भोवडटा. सोमेची भरपूर आशिर्वादां तांचेर हांव सदांच मागतां. आमची इस्कोलां आसात कन्नड मिडियम तशेंच इंग्लीश मिडियम इस्कोलां. ह्या दोनी इस्कोलांची एचमा आसात. मुखेल शिक्षक आसात, शिक्षक वृंद आसा, शिक्षकेतर वृंद आसा. तशेंच बिस्कुटां जेवण करचीं तयार करचीं आसात. बसाचे ड्रायव्हर कंडक्टर आसात आनी सर भुरगीं आसात. सर्वांचो एका सुत्रान हांव काळजांतावन उपकार भोवडटां. समेस्तां देव बरें करूं म्हणटा. कुंपरीचो आयतार ह्या दिसाची मीस भेटोवन आराधन चलोवन व्हरून आमकां वर्त्यारशेचो पुरसांव काडून कुमोक केल्ल्या प्रेरणा दिल्ल्या मनादी बाब मॅक्सिम पिंटो SVD डिवायन रेट्रीट कॉल सेंटर मुल्की हांचोय काळजांतान उपकार भोवडटां. तांकांय देव बरें करूं. कुंपरीच्या आयताराची तशेंच सगळ्या पुरसांवाची तशेंच वाहनाची मांडावळ केल्ल्या सुमेस्तांचो प्रतिनिधीन आयवन पिंटो, अनिस डिसोजा, संदीप रॉड्रिगेस, राजेश कडलकेरे, राजा डिसोजा, PK थॉमस, जेम्स कोरिया, वलेरियन रॉड्रिगेस, जॉयल कोरिया, डेरिक लोबो आनी तांकां सहकार दिल्ल्या सुमेस्तांचो कोणा चुकलां जाल्यार बक्षया सुमेस्तां तुमकां देव बरें करूं. आयच्या दिसा वाती जोडोवंक कुमक करच्या कामील रेगो आनी ताच्या संगात्यांक तशेंच PK थॉमस आनी संगात्यांक देव बरें करूं. सर्ती करून सर्तीचे तास दिवन वेळार दिवन मुद्दम वंतीक फिरजेंत दिवन दान दिवन सहकार दिल्ल्या सुमेस्तांक अभिनंदन आनी देव बरें करूं. कुंपरीच्या आयतारा भोव समुद्र बँड पुरसांवाक प्रस्तुत केल्ल्या आमच्या इस्कॉलाच्या भुरग्यांचो तशेंच कुंपरीच्या आयतारा आनी आज भोव रंगीत बँड केल्ल्या सेंट एंटनी बँड अद्यापाडी बचपे हांचोय मनपूर्वक उपकार भोवडटां. अपुरबायचे लायटिंग्स अँड सावंड्स तशेंच सर्व तरान सहकार दिल्ल्या JJR अरेंजर्स, जस्टीन रोच संपिगे तशेंच शामियाना टेबल्स इत्यादी वदकसून सहकार दिल्ल्या वी केअर इव्हेंट्स नवीन सावयरापुरा असोय मनपूर्वक उपकार भोवडटां. हर एका शुक्रार आयतारा आमची मिसां ऑनलायन प्रसार करून आमचो संभ्रम लाईव्ह प्रसार केल्ल्या दिव्यवाणी लाईव्ह यूट्यूब चॅनल मनेस विनोद आनी अविनाश गंगोळी हांचोय आनी तांच्या संगात्यांचो तशेंच आयची फोटोग्राफी करून सांगात दिल्लो म्हजो मित्र सुनील पिंटो पक्षिकेरे असोय उपकार भोवडटां आनी देव बरें करूं म्हणटा. आयची ही देवस्तुती जावं वा आयचे सगळी लितुर्जी इत्यादी सगळें बरें टायप करून आमकां कुमक केल्ली आसा
फ्लाविया सांगटीस असोय काळजांतान उपकार बावडटा देवाची भरपूर आशिर्वादां ताचेर कुटुंबाचेर मागता आमचे ICOM जे युवा जाणां भोव उर्बे होवंत फिरगजेच्या सर्व कार्यांत वरतो सांगात आनी पाठिंबो दितात मात्र न्ही तांकां दिल्ली जबाबदारी बऱ्यान करतात ह्या वर्सा जायतें काम तांणी 4 दिसां फुडेंच करून मूग दिलां कांय सांगूंक ना उपरांत सर्व कामां बरीं केल्यांत तांकां तुमा समेस्त तांच्या तर्फेन अभिनंदन पडयता तांणी स्टॉल घालां आनी तांकां तुमी भेट दिया तांणी आसा करच्या खेळांत भाग घेया तांकां पाठिंबो आनी प्रोत्साह दिया आमचे उर्बेवंत तरणाटे ते वाडोवंक सोडा फुलोवंक सोडा आनी खंडीत त्यांनी बरीं कामां करूंक तांकां आदार जातलें तांणी आसा केलें आयस्क्रीम तुमी खाया पयशे मात दिया आनी तांकां वत्त्या मापान ह्या बाबतींत सहकार दिवंक उलो दिता थंयसर डिसेंबर जावचो शिरवांत निहाल तावरोसो लायव्ह इन शिरवा शो हाज्यो टिकेट्यो स्टॉलान मेळटात ICOM स्टॉलान मेळटात त्यो घेवन सहकार दिवंक तुमचे लागीं हांव विनंती करता परत तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं कोणाची नांवां सुकल्या जाल्यार बक्षया परत तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं जोरान थाळयो पेटोवन सर्वांक एकाच सुत्रान आमी अभिनंदन पाठोवया म्हाका जे बाबडीनो हांगासर पिज्जेन रावलेलीं आसात तांचे नांवां आपयता तांणी मुखार येवचें आनी मानाची वात आमच्या प्रधान याजकांत स्विकार करीत म्हूण विनंती करता बापल्टी मुखार येवन मानाची वात स्विकार करची आयच्या दिसा ह्या फेस्त मिसाचे पोषक पिर्जेंत रावल्यात लिली डिसोज आनी कुटुंब कारकळा मुखार येवचें मनाची वात स्विकार करची आयच्या दिसा आमकां बँडाक 10,000 कुमोक दिल्यात इन मेमरी ऑफ पीटर डिमेलो बाय जेसिंता डिमेलो वेलंकनी वाडो तशेंच अल्तारीच्या फुलांक आमकां कुमोक केल्या एवलिन गोन्साल्वीस वेलंकनी वाडो फेस्त पिर्जेंत रावन आमकां आदार दिल्या एग्नेस कार्डोज आनी कुटुंब नित्य आदार वाडो विलिटा अल्विश रेगो वेलंकनी वाडो स्टीफन डायस मिलार मै वाडो जेसिंता डिमेल्लो वेलंकनी वाडो नेल्सन रॉड्रिगस मुंबई शालिनी विनोद अरान्ना वेलंकनी वाडो डेनिस टेल्मा डिसोजा पोंपई मै वाडो गॉडविन कार्डोज आनी कुटुंब पोंपई मै वाडो तशेंच सेंट मिलाग्रिस क्रेडिट सौहार्द कोऑपरेटिव्ह लिमिटेड मुडबिद्री हे सर्वांचो मनपूर्वक उपकार बावडटा सुमेची भरपूर आशिर्वादां तांचेर तुमच्या सर्व बरेपणाचेर आमी मागता तुमकां देव बरें करूं मुखाचेनो आमचें फिरगस पत्र आबोलें वर्सान फेस्ता संदर्भार उक्तावण जावचें आज आमी उक्तावण करता हांव विनंती करता ह्या पत्राचो संपादक मनेस्त नेविल डिसोजा तशेंच सहसंपादक मनेस्त सिल्वेस्टर रेगो उपाध्यक्ष तशेंच कार्यदर्शी उपाध्यक्ष एडवर्ड सेरावो कार्यदर्शी अनिल तशेंच राजेश संयोजक राजेश कडलकेरे मुखार येवचें आनी हांव विनंती करतां विगार वारबापांनी विगार वारबापांनी हो बूक उक्तावण करचो बूक रेडी जावना आतां सांकेतीक रितीन आमी उक्तावण करता थोड्याशा दिसांनी रेडी जावन तुमकां आमी डिस्ट्रिब्यूट करतले हांव तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं बाप अनिला लागीं विनंती करता हो बूक उक्तावण करच्याक वावुरलेल्या सहकार दिल्ल्या समेस्तांक देव बरें करूं
फिरगे फेस्ताच्या संभ्रमाक कारण करता जाल्यार सभारांक आनी जायत्यांक विगार फादर मेल्विन नोरोनान देव बरें करूं म्हळां आनी सांगात आसा ह्या संभ्रमांत वांटो घेतलेल्या ह्या जाकांक आनी हर एकल्यांकी ताणें वळख करून दिवन बरें मागलां. फादर मेल्विन नोरोना हांगासर विगार जावन येवन हें फेस्त पयले फावटी ताणें सोलोवन व्हरचें भोव अपुर्बायेन देवस्तुती आसा केल्या आनी सांगात आस फेस्ताचो संभ्रम दाखोवच्या खातीर इगर्जे भितर इगर्जे भायर अपुर्बायेचें डेकोरेशन केलां. पळयता आसतना संभ्रम कळटा. हांगासर हाजाराच्या सर्व ह्या जाकांच्या नांवान विगार बापांक फादर मेल्विन नोरोनाक हांव अभिनंदन पाठयतां. तशेंच मिसाच्या पयलें नांवां वाचून सांगलीं पळयलीं तुमी समेस्तांनी जायतो सहकार दिला तुमकांय हांव अभिनंदन पाठयतां आनी परत हे फावटी फेस्ताचे शुभाशायी समेस्तांकी पाठयता आसतना विगाराक आनी तुमकां समेस्तांकी सायबीण मायच्या मजतीन देवाचे विस्नार आशिर्वादां मागता. म्हाका बांबयनीनो आयच्या फेस्ताच्या संभ्रमाक म्हाका पावणें दिवन तुमच्या सांगाता हे मिसाचें बलिदान भेटोवन तुमचे पासत मागोवंक देवाचे उतर मोडून वांटोवंक अवकाश करून दिल्ल्या तुमचो प्रत्येक जावं म्हज्या वेगाराचो बाप मेल्विन नोरोनाचो हांव उपकार भोवतां दे बरें करूं म्हणटा आनी तुमकां समेस्तांक फेस्ताची शुभाशय मागता. गॉड ब्लेस यू. उबे रावया. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं संभ्रमीक बेसवा खातीर तुमचे तकले बघयात. भाग्यवान ओंकार मरयेचो पूज जावन देवाच्या पतान मनशा कुळाची सोडवण केली तोच तुमकां आपल्या देण्यानी बरो. ओंकार मरये उदेशी जिविताच्या रचनाराक तुमी घेतलो ती तुमकां सदां आपल्या गोपान बळगून दवरूं. आज रोजार मायेच्या परबे दिसा तुमी संतोष बरीत आसात. पवित्र आत्म्याच्या आनंदान तुमचे काळजां भरूं आनी आमचे ओंकार मायेचे मजतीन सासनाच्या संतोषाक आमी सगळीं पावूं. आनी सरपद वेदार देवासो बापासो आनी पुतासो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचे सगळे सदां आसूं. वसुनयात क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. ह्या जागांनी एक तस्वीर एक रावाजे म्हणून विगारान विनंती केल्या. तुका मरये देवपुताचे माये सर्गा संसारण्ये आमचे मोगळ माये तुका वंदितांव तुका नावाडतांव तुका हरसून गायतांव. तुका वंदितांव तुका नावाडतांव तुका हरसून गायतांव. मोरये माये संसारी पण सांभाळ माये आमकां सर्गी पाव. मोरये माये भुरग्यांक आमकां तूं पाव वायटान सांडी नाका. मोरये माये संसारी पण सांभाळ माये आमकां सर्गी पाव. Bye.
जेजूक संवसाराक दिलोय देवाची माय जाली देवाक तुमकां जाली ताची खुशी केली तुका वर्णिता तुका दिनवासता तुका नमन करता तुका वर्णिता तुका दिनवासता तुका नमन करता जेजू संवसार दिलो देवाची माय जाली देवाक तुमकां जाली ताची खुशी केली तुका वर्णिता तुका दिवसता तुका नमन करता तुका वर्णिता तुका दिवसता तुका नमन करता मोरये माये संवसारी पण सांबाळ माये आमकां सर्गी पावय मोरये माये भुरग्यांक आमकां तुपा वायटान सांडी नाका मोरये माये संवसारी पण सांबाळ माये आमकां सर्गी पावय मोरये माये भुरग्यांक आमकां तुंबा वायटान सांडी नाका मोगाळ पुत्रा सोबे आमकां मोरी आशिर्वादी आमकां भगवंती रोजारी माये आमचो विनंती कर भगवान पुरुषाचे गुरुवे देव आमकां आमच्या देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन